मुळात गोंयकार हो नुस्त्याच्या धंद्यात पारंपारीकरित्या खूब पयलींपासून आसा। एडवान्स टेक्नॉलॉजी आमी जितकी फिशिंगा बाबतींत हाडटले तितली जर हाडीत जाल्यार ताचो खूब मोठो बेनिफिट सगळ्या जाणांक मेळूं शकता। दोन फॅमिली फिशिंग बिजनेसांत तांच्यांनी ही एडवान्स बोट आज म्हज्या हस्ते लॉन्च केली। म्हाका खूब बरें दिसलें। म्हाका दिसता इतर गोंयकारांनी बी अशाच पद्दतीन ह्या बिजनेसांत न्यू टेक्नॉलॉजी घेवन देवपाची गरज आसा, जेणे करून आमी ज्या ब्लू इकॉनॉमीचो विचार करता आनी वेगवेगळ्यो केंद्रांतल्यो आनी राज्यांतल्यो योजना जर आमी ताचो बेनिफीट घेतले आसत जाल्यार ल्हान ल्हान नुस्तेकारां पासून व्हडल्या नुस्तेकारां पर्यंत फिशींग करपी जे सगळ्यांनी अशा पद्दतीन ह्या बिजनेसांत देंवचें। ह्या नव्या आधुनीक ट्रॉलरांत एका वेळार 35 टन नुस्तें काडपाची तांक। ओवरऑल ही बोट आसा न्ही, ही सगळी नव्या डिझायनाची बोट आनी नव्या टॅक्नॉलॉजीची बोट। नुस्तें जायतें येवंक शकता, जायतें म्हणल्यार 30-35 टन पासून कांय न्ही कसो हाडूंक शकता बोटीन ह्या। मायनिंगा उपरांत रोजगार दिवपाची तांक खंय नुस्तें मारीत। फिशिंग हो एक मायनिंग नंतर एक मेन धंदो गोंयकारांचो आनी गोंयतले इश्ट हे सांगपाची गरज ना। आनी ह्या धंद्याची कॅपेसिटी आसा एम्प्लॉयमेंट दिवपाची आनी कंजप्शन करपाची कॅपेसिटी ह्या फिशिंगान आसा। विजय म्हणटा सरकाराची सबसिडी फकत कागदार, धंदो गोंयकारांच्या हातांत उरूंक जाय। गोंयची फिशरीज वाडली जाल्यार गोंयकारांक शीत कडी नुस्तें अफोर्डेबल मेळचें इतलोच हेतू म्हणून। पूण म्हाका दिसता सबसिडी बी सगळी सरकाराची आहा, इट्स ओन्ली ऑन पेपर। म्हाका दिसता सरकाराचो सपोर्ट नुस्तें सवाय करपाक कांयच ना। हो एक धंदो उरला जो गोंयकारांच्या हातांत आसा आनी गोंयकारांनी जो घेवन फुडें वचपाक जाय, स्थानीक गोंयकारांक सवाय भितर नुस्तें मेळपाक। प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकार।